शिफ्ट करतले मेळावे पयले सुवातेर सीएमान गोंयच्या लोकांक सांगूंक जाय की मेळावली हाल्लीच कित्याक काय की IIT जावपाची हाल्ली सांग्यात खंयच्या आमदारान सपोर्ट केल्ले खंयच्या लोकांक सपोर्ट केले मागीर ती शिफ्ट केली कित्याक हो पयलो प्रश्न हो ताणें लोक गोंयच्या जनतेक सांगूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार आज जो सीएमान क्लायंब डावन केला यू टर्न मारला हाजें श्रेय पूर्णपणान म्हाका दिसता वाळपयच्या स्वाभिमानी वाळपयकारांक दिलें. मेळावले शेळगांवच्या लोकांनी एक क्रांती केली. हे क्रांतीन सगळ्यांनी भाग घेतलो, एकवटान रावले आनी गोंयांक दाखोवन दिलें की सरकाराक आमी बँड करूंक जाता म्हणून पयलें तांकां श्रेय तांकां दिवपाक. दुसरें म्हणल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक आतां कळ्ळां की जर तो पुश केल्लो IIT थंयच जावंक जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक तो विश्वजीत राणे ताच्या अगेन्स्ट एक स्टँड घेवपाचो आनी तो इलेक्शन पडपाचो. ताका विश्वजिताची गरज आहा फुडलें इलेक्शन जिखपाक आनी ताणें आपले राखपाक भांडवल राजकीय भांडवल आपले राखपा खातीर ताणें हो यू टर्न मारिल्लो. हो कोणाचे गोंयचे जेन्ना रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल म्हणून जो स्टेटमेंट काडला म्हजो प्रश्न आहा वाय आर यू नॉट रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द होल स्टेट when it comes to saving Mole? Why are you not respecting the sentiments of the whole state when it comes to stopping coal? Why are you not respecting the sentiments of the whole state when it comes to stopping the three linear projects? Or for that matter to save Madhai? म्हळ्यार तुका फक्त तुजें आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं पडपाचो आहा म्हणून तूं सालवार जावंक सोदता आनी मोले थंय काबार करपाक तुका कोता येता. म्हादय डायवर्ट करून तुका वयल्यान डायरेक्शन आयलें म्हणून तें कोता येता. काय अडानीचे तुम्ही सगळे एम्प्लॉई जाल्ले आहा अडानी आनी जिंदालाचे हो प्रश्न जाल्लो पडटा आनी हो म्हाका दिसता सीएमान उत्तर दिवंक जाय. ओगीच हें आतां केलें म्हणून कित्याक BJPक क्रेडीट ना हातून. पयलीं तांणी जाणा जावंक जाय की तांकां श्राप आहा ते बायलांक मात देवन ते फुडें गेल्ले. 60वे वर्साक आमच्या मुक्तीच्या आजेंत मोंतेरी परत पास्ट जाल्लो तो सागर एकसकार. पयलो प्रश्न आहा ते सागर एकसकाराक तो केन्ना सस्पेंड करता. दुसरो प्रश्न आहा तो केसी सगळ्यो घाल्या तो केन्ना विड्रॉ करता एक्टिविस्टांचेर. केसी एक सायडीन चालू दवरतलो दुसरे सायडीन विड्रॉ करता म्हणटालो प्रोजेक्ट. दे आर ऑल फायटर्स हू फॉट फॉर दीस कॉज एंड दे हॅव टू बी एप्लॉडेड. इट इज देअर विक्ट्री. सो म्हाका दिसता हे मुख्यमंत्र्यान आज स्टेटमेंट केला तो आमी एक म्हणूंक जाता एक वेलकम करता म्हणून. वेलकम कितें इट वूड हॅव बीन वेन विश्वजीत अनाउन्स दॅट देर वूड बी नो IIT इन 70. I think it was final. CM had no say in it. हाजे पयलीं हांवें म्हणिल्लें आहा की CM ताका भिता आनी ताजे खातीर तो तें करतलोच म्हणून. आतां सारकें सिद्ध जाल्लें आहा की तो भिलाच म्हूण ताका आनी तो हें सगळें करता आपले फुडें साल्वार जावपाक. फुडल्या इलेक्शनाक आपल्याक एक चान्स पॉलिटिकली जितो उरपा खातीर ताणें हें केल्लें आहा. हें क्लियर जाल्लें. इट इज अ वीन फॉर ऑल दोज हू आर अगेन्स्ट द IIT. See, IIT, no, I have been always demanding that there should be a white paper on IIT. Who says this 10 lakh square meters of land should be just given to them? गोंयाक फायदो कितलो जातलो. आतां बिट्स पिलांनी म्हणून आहा वायट न्ही पूण गोंय कितले गोंयकार थंय वतात कितें गोंयाक फायदो जाता हें कळपाक जाय मरे. खंयचोय प्रोजेक्ट जे जमनीचे संदर्भात आसा wherever land has to be given there has to be a clear transparent way of discussing with the people what are the benefits to the state, not benefits to private individuals. आज वयर तुमकां कोणें तरी सांगला कर तो प्रोजेक्ट घाल धडाय पडय आनी हें कर म्हणून म्हणजे जावचें ना. गोंयांत आतां सगळें ओपोज जातलें. हो म्युनिसिपल एमेंडमेंट हाडला सगळ्या मार्केटाक गोंयकारांक खाली करपाक. तो एमेंडमेंट लोक ओपोज करतले आनी म्हाका दिसता हे वर्सान सरकारान कसलोच स्टेप घेवचो न्ही. सगळें ओपोजिशन जातलें. कित्याक सगळ्या सरकारच्या सगळ्या स्टेपांचेर आयदर वयल्यान हाजीगिरी आहा डायरेक्शन जाता तांकां हाय कमांडा कडच्यान आनी ते करतात कित्याक तांकां कदेल राखपाक जाय ना जाल्यार तांकां पर्सनल बेनिफीट आहा पेक्युनरी एडवांटेज आनी कांयच ना. गुड प्रोजेक्टाकून ओपोज जातलो बरे प्रोजेक्टाक बरे प्रोजेक्टाक ओपोज जातलो आनी बरें करता कितें ते तांणी एक बरें कितें पर्रीकार मरून गोंयांत बरें एक कितें जालें तें सांगचें म्हाका. म्हादय डायवर्ट जाली हें बरें केलें बरें. ताणें आपलें दोडामार्ग मायन घाली तें बरें केलां आसतलें. बरें जालां कितें रे सांग मरे म्हाका. तूं बरें म्हणटा कितें जालां तें. डिफेक्टर डिफेक्ट करून थंय बशिल्ले आहा मंत्री म्हणून
लूटमार चालूच आहा. बरें जालां कितें बरे प्रोजेक्ट म्हणटा आसा खंयचे खंयचो प्रोजेक्ट तो बरो गांजा हाडप म्हणटा बरो प्रोजेक्ट स्वयंपूर्ण गोवा. आतां तो म्हणटा मंत्री सगळ्याक वतले म्हणून मग मंत्री सगळ्याक वचचे म्हणून असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कितें सांगपाक शेत बंद करा आनी गांजा सुरू करा म्हणून. आनी आहा कितें तांचे कडेन आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण म्हणटा तांचो गांजा कल्टिवेशनाचे प्लॅन आशिल्लो आनी कांयच प्लॅनूच ना तांचे कडेन. सो उलयता कितें ते